नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतळ्या आयचे खबरो. कारवार जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल निर्माणाबद्दल महत्त्वाची सभा. सभेचेर सभा सार्वजनिक संभ्रमात. कारवार जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मंजुरी विशयाचेर कारवारची आमदार रुपाली नाईक हेमी विधानसभेत प्रस्ताव केल्लो. जाल्यार आरोग्य मंत्री हजर नाशिल्ले निमित्यान सभाध्यक्ष कागेरी हेमी पुढल्या आठवड्यात या विशयाचेर चर्चा करचो विश्वास दिलो. तेच प्रमाणे आज 20 सप्टेंबराक कारवारात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाक मंजुरी बद्दल कारवार जिल्हा पालकमंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमगे नेतृत्वात आरोग्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर हेमी आपल्या सरकारी अधिकृत निवासस्थानात महत्वाची सभा आयोजित केली. या सभेत कारवार जिल्ह्याची खूप वर्षांपासूनची मागणी आशिल्ले सुपर स्पेशालिटी आस्पत्री मंजूर करच्या विशयाचेर चर्चा करून जिल्ह्यात अशा आस्पत्रेची अति गरज असा हो प्रस्ताव दवरलो. त्या वेळार आरोग्य मंत्री के सुधाकर हेमी कारवार जिल्ह्यात जाय तसो जागो पळोवन योग्य निर्णय घेतले असे आश्वासन दिले. सध्या कारवार वैद्यकीय कॉलेजात आस्पत्रेत वैद्यकीय कर्मचारी नेमक, मूलभूत सौकर्य हे सगळे देऊन जिल्ह्यातले विविध आस्पत्री वैल दर्जार व्हरून करावळी आणि जिल्ह्याच्या डोंगराळ प्रदेशात आरोग्य खात्याक विशेष सवलत दितले असे तेमी सांगले. विधानमंडळ अधिवेशन जाले की कारवार जिल्ह्याक भेट देऊन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जावच्या जाग्याचे खुद्द परीक्षण करून कारवारच्या आस्पत्रेची सवलत वाढयतले असे तेमी सांगले. या सभेत मंत्री शिवराम हेब्बार, आमदार दिनकर शेट्टी, रुपाली नाईक, गणपती ओळेकर, शांताराम सिद्दी, आरोग्य आयुक्त रणदीप, शिक्षण खात्याचे कार्यदर्शी नवीनराज सिंग, कारवार जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शरद नाईक, कारवार वैद्यकीय कॉलेजाचे निर्देशक डॉक्टर गजानन नाईक आणि इतर अधिकारी हजर आशिल्ले. मंगळवारा सांजेचे मेळिल्ल्या डीसी मुल्लय मुगिलन हेमगेल्या अधिकृत माहितीप्रमाणे कारवार जिल्ह्याच्या कुमटात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल निर्माण करच्या उद्देशान जिल्हाधिकारी कडेन चर्चा करूक के सेगडे, डॉक्टर जयप्रकाश शेट्टी, इंजिनियर आनंद हेमी कुमटात भेट देऊन शहराच्या भागाभागात जिल्हाधिकाऱ्याबरोबर विविध जाग्याचे परीक्षण केले. नंतर कुमटा सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात डीसी आणि आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांची सभा झाली. तितूंत 2 प्रस्ताव दवरले. एक, कुमटा सार्वजनिक आस्पत्रेत 100 बेड आशिल्ले 300 बेड करचे. 5 वर्सात टप्प्याटप्प्यान 600 बेड करचे. दुसरे, के सेगडे वैद्यकीय महाविद्यालय हे सुपर स्पेशालिटी सवलती बरोबर करचे किंवा हेच हॉस्पिटल सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच करचे. हेच बद्दल संस्थेच्या मुख्यस्थाकडे चर्चा करून पुढील विषय कळयतले असे डीसी मुल्लय मुगल नेहमी कळयले. वट्टार मेळ सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल कारवारात तर नाच, पण कुमटात तरी जातल की ना काय हे आश्वासन हे लोकांक संशय जाला. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಬಹಳ ಸಂವೇದನೆ ಕಾದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಈಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನು ಕೀಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಜನರ ನೋವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಕಾರಿಗಂತ 25,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ MRI ಅದು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗಿದಿರ್ತಾನೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಸುಮಾರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ. रामनगर बस स्टेशनात आशिल्ल्या कॅन्टीनात सुविधा सारखी नाशिल्ल्यान प्रवाशाक त्रास. जोयडा रामनगर बस स्टेशनाचेर येवची बशी आता जेवणासाठी बस स्टेशनाचेर थांबतात, पण नियोजन सारखे नाशिल्ल्यान प्रवाशाक असुविधा जावंक लागला. त्याचो त्रास स्थानिक प्रवासाक जावंक लागला. बेळगाव गोये आणि हुबळी गोये मार्गाचेर आशिल्ले रामनगर बस स्थानक हे जोयडा तालुक्यांतले सगळ्यात चड व्यस्त बस स्थानक आसा. ह्या बस स्टेशनाचेर दर दिसाक 100 पेक्षा जास्ती बसीस येतात. ही सगळी बशी पहिले मार्गातल्या खंयच्याही हॉटेलात जेवणासाठी थांबताली, पण आता ही सगळी बशी जेवणासाठी रामनगर बस स्टँडाचेर थांबतात. तेमगे सोयीसाठी 2 कॅन्टीन आसात आणि एक कॅन्टीन बस स्टेशन इमारतीत आसा. बस स्टेशनात आशिल्ल्या कॅन्टीनात जेवच्या काही प्रवासी उबे रावन जेवण करतात. तेका लागून बसाक वाट पळोवच्या प्रवाशाक त्रास जाती आसा. जेवणानंतर उश्टी लोकांच्या गर्देत भायर दवरिल्ल्यान बस स्टेशनाक बकाल स्वरूप येयला आसा. हाजी पयले ज्या मार्गार कॅन्टीनात जेवणासाठी बशी थांबताली त्या बशीच्या ड्रायव्हराक आणि कंडक्टराक कमिशन मेळटाले असे आरोप हॉटेल मालकान केल्यानंतर रस्ते सारिगे विभागान जेवणासाठी बशी बस स्थानकात थांबोवची आदेश दिले. मात्र
हिंगा साधन सुविधा नाशिल्ल्यान त्याचो त्रास प्रवाशाक जाती आसा. बस स्थानकात आशिल्ल्या सार्वजनिक शौचालयात वयच्या प्रवाशाक खंयच्यान चड पयशे घेतात. शौचालया खातीर 10 रुपये आणि उदपा खातीर 5 रुपये घेतात. त्याचो फटको प्रवाशाक बसती आसा असो प्रश्न प्रवाशान उपस्थित केला. अंकोला हट्टीकेरी श्री नाग यल्लम्मा देवीलो दसरा उत्सव. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला हट्टीकेरीच्या जनता कॉलनीची श्री नाग यल्लम्मा देवील्या देवळात सोमारा 26 सप्टेंबराक सकाळ 10 वाजताना नित्यपूजा, नंतर दनपारा 3 वाजताना श्री नाग यल्लम्मा देवीली मूर्ती पालखेत विराजमान जावन हट्टीकेरी होळाकडे पर्यंत मिरवणूक जावन नंतर जनता कॉलनींतल्यान देवस्थानात येवचो कार्यक्रम जातलो. हो कार्यक्रम 31वे दसरा उत्सव असून वर्ष पद्धती प्रमाणे शुक्रार 30 सप्टेंबराक श्रीच्या सन्निधानात सुहासिनी तर्फे हळदी कुंकुम कार्यक्रम जातलो. मंगळार 4 ऑगस्टाक रात्री 7 वाजताना आयुध पूजा जातली. तशेंच 5 ऑक्टोबराक महापूजा, तुळाभार, लिलाव, तीर्थप्रसाद वितरण तसेच दनपारा 2 ते 5 पर्यंत सार्वजनिक अन्न संतर्पणाचे आयोजन केला. या सगळ्या कार्यक्रमाक भक्तान सहकुटुंबासकट येवन श्रीच्या कार्यक्रमाक शोभा हाडची अशे श्री रेणुकादेवी उत्सव कमिटी तर्फे प्रसार माध्यमाक कळयला. कारवारच्या फुटपाथार भाजीपालो विकच्या स्थानिक व्यापाऱ्याक दाखयली मानवीयता. कारवार शहरात जळीमळी फुटपाथार भाजीपालो विक्रीक बसच्या व्यापारी लोकांक कारवार नगरपालिकेन तेमकां जाय थंय बसूं मेळना, तुमकां बसूंक म्हूण शेड बांदिल्लो आसा, थंयच बस पडटले म्हूण ताकीद दितरेत. थोडे जाण गेले, पण जे घरची भाजीपालो विकून दिसाक पोट तेजेरच अवलंबून आशिल्ल्या लोकांक त्या शेडात बसूंक वेपार जायना म्हूण विनंती केली, तरी 2 दीस तेमकां बसूं दिले ना. आज भाजी विक्रेतान कारवारचे माजी आमदार सतीश सैल हेमकां विनवणी करून सैल हेमी नगरसभेच्या अधिकाऱ्याक समजून सांगून विनंती केली आणि सध्या तरी घरच्यानच भाजीपालो घेऊन येऊन दिसाक तेजेरच अवलंबून आशिल्ल्या स्थानिक लोकांक सध्या तरी बसूं दिया म्हूण सांगले. नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यान मानवीयता दाखवून मान्यता दिली. या व्यापाऱ्यान नगरसभेले आणि माजी आमदार सतीश सैल हेमगेले आभार मानून कृतज्ञता व्यक्त केली. भाजी म्हणजे आमच्या हिंदात घरात करची तांबडी भाजी म्हणा, मुळंडी म्हणा, मुळंडी किंवा कळ्या चेंडू असले विकून हेमी वयतात. तेमकां कितें जालां, तेमी रस्त्याच्या फुटपाथार सायडीन बसतात आनी तेमी बसून विकताले. कितें जालां, सिस्टम डेवलप करूंक जाय. म्युन्सिपाल्टीन तांकां आज हिंच्यान बाबा तुमी खंय तरी एक कडेन बसूं जाय म्हणून तांकां बंद केल्लें. काल बी बंद केल्लें. तेमी तर आज रिक्वेस्ट करतले आमी बी येवन गेलो म्युन्सिपाल्टी कमिशनराक आनी म्युन्सिपाल्टी अध्यक्ष डॉक्टर पिकळे आनी उपाध्यक्ष आमगेलो PP नायक आनी सदस्य मोहन सगळ्यांक मेळून आमकां रिक्वेस्ट केली. कित्याक म्हळ्यार पळय हे लोकल परिस्थिती पळय. कित्याक म्हळ्यार हे फक्त आज सकाळ कितें मेळिल्लें आनी हे दनपार विकून तेतूंत कितें मेळ्ळा कितें खावचे लोकांनी तेतूंत तुमी घरात पालो आनी हो आमी म्हणटा पळय आरोग्यकर कितें म्हणटा पळय तसो आरोग्यकर घर चलयतलो तो. आनी तेंगे ल्हान भुरगीं आसा म्हण तेणी खूब बेजार करूं लागले. तेज नंतर म्युन्सिपाल्टीन तेमी एक्सेप्ट केले आनी म्युन्सिपाल्टीन तांकां आज बसूं हरकत म्हणून सांगलां आनी सिस्टमूय बी डेवलप करूंक जाय म्हणून सांगलां तांकां. ताका बी तेमी कोऑपरेट करता म्हणून. शिंगरगाव ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या कुडलगाव हिंगा उंच रस्त्यार व्हड भगदाड. शिंगरगाव ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या कुडलगाव हिंगा वयच्या रस्त्यार दुजा बाजून व्हड भगदाड पडिल्ल्यान अपघाताचो धोका निर्माण जाला. ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायतीत लक्ष घालून हे भगदाड बुजवचे अशी मागणी ग्रामस्थांनी केला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत.
अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाच्या दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.